122वा सप्ताक आमचो 14 ऑगस्टाक शेनवाराक जातलो। तेता वर्सानवरस आमी श्री दामोदराक स्थळान दामोदराक श्रीफळ दिवन सुरवात करता। तेन्ना 20 दीस पयलीं आसतना आमी सुरवात करता। हांव जास्त कांय सांगना, संतोष करजोईकर सेक्रेटरी आमचो डिटेल सांगतलो। बसून हे सगळी भजनां जी आसा ही त्या वेळाचेर जसो पयलीं टायम तांकां दिल्लो आसा भजनी पथकांक तेच पद्दतीन आमी ती प्रेजेंटेशन करताले। म्हणजे लोकांक घरा कडेन फेसबुकार जावं गुगल यूट्यूब हाजे वयल्यान ते तांकां पळोवपाक सोंपें वतलें। तेच पद्दतीन जे दर्शन जे आसा हें सद्या आमी दर्शन सगळ्यांक आमी येवं नाका म्हटल्यार आनी आमकां खूब उमेद आसा की गेल्या वर्सा आमकां सगळे जे आमचे लाखो संख्येन जे भावीक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिल्लें। तशेंच आमी तेंचे खूब कमिटी तेंचे खूब उपकारी आसा आनी अंदूय तेंच्यांनी जाता जाल्यार आमकां तशें सहकार्य दिवचें ही आमची एक तेंचे कडेन विनंती आसा। हो जो उत्सव आसा हो ताज्या नंतर जो आसा सप्तकाचे दीस जाल्या नंतर मागीर आमी SOP फॉलो करून जे आमचे जे भावीक आसा तांकां दर्शन करपाक आमी ताका मेकळीक दवरताले आनी ताकाय आमी जे कांय नियम्स केल्ले आसा ते मागीर नियम फॉलो करून सगळ्यांक दर्शन दितले आमी। पण ते पयले 1-2 दीस आसा ते दिसा मातशें आमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें इतलीच सगळ्यां कडेन विनंती आसा। पार जे आसा पळय जे पार आमचे दीसभर येतात 24 वरां भितर ते पार हे फावटी येवचे ना। तांकां आमी विनंती केल्या तांची जी तळी आसा ती तळी तांच्यांनी तांकां टायम दिल्लो आसा सांजचो ते 1-1 वरान ते आपआपले जी पारवाले आसात ते तळी घेवन येतले देवळान। एक 3-4 जाणां आमी तांकां एंट्रीक प्रवेश दितले आनी तांच्यांनी तळी दिवन दवरून ते तांचे देवा कडेन दर्शन करून सांगणे करून तांकां वचपाक मेळटलें। सांगपाचें म्हटल्यार अंदू वर्सा सुद्दां जो सप्तक वास्कोचो आसा हो आमी साद्या आनी सोंपे पद्दतीन अशें करपाचें केल्लें आसा। कारण तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे जे कोरोनाचें जे संकट आसा तें आजून पयस जाल्लें ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान वास्कोचो सप्तक जो म्हणटा पळय हो पावस सुरू जाल्या नंतर गोंयांतलो एक सगळ्यान व्हडलो उत्सव असो आमी मानतात। आनी हाच्या पार्श्वभुमीचेर आमी अंदू वर्सा सुद्दां जशें आमी गेल्या पूर्व वर्सा सेलेब्रेशन केलां तेच पद्दतीन करपाचें ठरयल्लें आसा। सांगपाचें म्हटल्यार SOP बी हे जे कितें आसा ते सरकारी नियम आसा ते फॉलो करूनच पयले दिसा आमचो सप्तक सुरू जातलो आनी सुरवातीचें जे भजन आसा ते 1-2-4 जाण भजन म्हणून जाल्या नंतर मागीर थंय भितर कोणाक प्रवेश आसचो ना। आनी हे जे पूर्व वर्सा आमी कितें केल्लें जी 24 वरांचो जो भजनाचो कार्यक्रम आसता तो भजनाचो कार्यक्रम आमी ऑडियो दाखयताले, फक्त सॉंग्स तांचे तेजे भजनां रिकॉर्ड केल्ली ती दाखयताले। पण अंदू वर्सा आमी थोडो बदल केल्लो आसा आनी तो म्हणजे आमी पयलीं जी 24 भजनी पथकां आसा तांचें रिकॉर्डिंग करताले। जशें सांगल्या प्रमाणे 122वा सप्ताह हो कोरोना असल्या कारणाने सगळे कडेन सुटसुकाट आहा। खुबशे उत्सव खुबशा गांवांनी जाल्लेले ना तेन्ना गेल्या वर्सा आमचो कोरोनानूच सप्ताह जालो आनी आमकां दिसतालें की ह्या वर्सा तरी आमचो सप्ताह आमकां बरे भशेन करपाक मेळटलो। पूण कोरोनाचो जो आलेख आहा तो वाडत आहा त्यामुळे आमी एक सगळ्या कमिटीन सगळ्यांनी एक निश्चय केलो की ह्या वर्साचो कोरोना सुद्दां आमी एकदम साद्या पद्दतीन करचो म्हणून आमी जे गाराणें घालपाक म्हणजे अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे 20 दीस पयलीं आमी येता तेन्ना हांगा गाराणें घालतात। हे गाराणें सुद्दां घालपाचें कारण म्हटल्यार जवळ जवळ 99वा सप्ताह आसलेलो तेन्नाच्यान हांगा दामोदराक आमी श्रीफळ दवरतात। ताचे पयलीं जाणटे दवरनासलेले नासलेले पण हे नवीन जनरेशन आसा तेंच्यांनी हे केलें की आमी दामोदराक नाल्ल दवरया आनी मागीर फुडें उत्सवाक सुरू करता।